हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर गोंयांत कितें घडलें ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। चड वेळ वगडाय नासतना सगळ्यान पयलीं या डेस्क इन्चार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन। सर, तुमची खंयची अपडेट आहा? शापोरा दर्यान आयज एक नुस्तेमारी करपाक गेल्ली जी बोट आसली ती थंय बुडली आणि तांकां बागाच्या नुस्तेकारांनी वचून वाटायले। ही एक म्हत्वाची अपडेट आयज जावन आसा। दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी कारवारच्यान येता, विनायक नायक जो हत्या प्रकरणात जो मुख्य दुबावीत आसलो फोंडेचो गुरुप्रसाद, ताणें काल मांडवी न्हंयेत उडी मारून जीव दिल्लो आणि ताणें आपलें जिवीत सोंपयल्यान ह्या प्रकरणाचे आतां वेगळे मोडून आयला आणि ह्या प्रकरणाचेर आतां जो कारवारचो SP आसा ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा। तिसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी जावन आसा, विश्वजीत राणेन काल स्टेटमेंट केल्लो की सरकार जर नोकऱ्यो दिवपाक शकना जाल्यार सरकाराची आपल्याक गरज ना अशें ताणें म्हणिल्लें। ह्या ताच्या स्टेटमेंटाचेर काँग्रेसीची एक फुडारी आसा मनीषा उजगांवकर, तिणें म्हटलां की विश्वजीत राणेचे जे भाजपा प्रवेशाचे जे उद्देश आसलो तो आतां पुराय जाल्लो आसा, पूण ताका जें आश्वासन मेळ्ळें की CM पद तुका दितलें म्हणून, तें खंय तरी आतां पुराय जायना, म्हणून ताका अशें दिसता की आतां भाजपांतल्यान भायर सरचें कशें। ह्यो तीनय सविस्तर बातम्यो आहा त्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। ह्यो तिनूय तुमी सविस्तर बातम्यो 7च्या बुलेटिनाक पळयात। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार BJPची मेंबरशीप ड्रायव्ह आसा ती सद्या ताजो आंकडो आसा तो सद्या 1 लाखा परस चड तांच्यांनी ओपला आणि सगळ्यांत चड मेंबर BJPचे जाले ते सांखळे मतदारसंघात जाले आणि ताच्या फाटल्यान वाळपय आनी पर्या मतदारसंघात। तर आतां आमी फुडें वचुया समिता कडेन आनी समिता कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। हालीसराक चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। तर काल मध्यराती दिवचले पोरण्या बाजारांत अनुज नार्वेकर हाच्या स्टोरांत अज्ञात चोरांनी घुसून चोरी केली। तांणी पयशे तशेंच हेर मालवज फारायलो आणि हाका लागून बाकीचे दुकानदार जे आसात थंय दिवचले ते आतां भयभीत जाल्ले आसा। अश्यो जर चोरयो वाडपाक लागल्यो जाल्यार आमी कितें करपाचें, हाका लागून थंय CCTV कॅमेरा बसोवचे, तशेंच पुलिसांच्या बेजबाबदारपणाक लागून हें घडटा अशें तांचें म्हणणें आसा। तर ही सविस्तर बातमी तुमी 7 वरांचेर पळयात। तर दिवचले नार्वेकरच्या शॉपात ग्रोसरी दुकानात आयज काल राती चोरी जाली आणि ही चोरी जाली ती ताका लागून वाठारात सध्या भय पातळ्ळा। फुडें वचुया ऐश्वर्या केरकरा कडेन आनी तेज्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। दक्षिण गोंय जिल्लो गिरायक संरक्षण मंडळाच्या बसकेत भौशीक सेवेच्या उणावा विशीं हुस्को उक्तायलो। कदम महामंडळाच्या बसीचो उणाव तशेंच सरकारी इमारतींचे फायर ऑडिट अशे जायते प्रस्न ह्या बसकेत मांडले। दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार म्हापशा नासनोडकर ज्वेलर्स दुकानात जाल्ले चोरी प्रकरणात राजस्थानच्या तीग जाणांक अटक करपाक म्हापसा पुलिशेक येस आयला। तशेंच म्हापसा पुलिशेन सिंधुदुर्गाच्यान ह्या तिगय दुबावितांक ताब्यात घेतल्या आणि तांचे कडल्यान चोरी केल्ले भांगरय जप्त केला। कांय दीस पयलीं म्हापशेच्या नासनोडकर भांगराच्या दुकानात चोरी जाल्ली आणि त्या प्रकरणात आयज 4 जाणांक अटक केल्या। आतां फुडें वचुया गौरीशा कडेन आनी गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। मंत्री विश्वजीत राणे हाणें वाळपय जेन्ना भाजप सदस्यत्व नोंदणी मेळाव्यात जेन्ना अशें खवदळ घालपी किंवा एक अस्पृश्ट अशें वक्तव्य केलें, तें म्हटल्यार जर सरकार रोजगार दिवपाक शकना जाल्यार आपल्याक एक वेगळो विचार करचो पडटलो। हाचेर खंय तरी गोंयच्या राजकारणांत एक अस्पृश्टता आनी खवदळजनात्मक एक अशें वातावरण पातळिल्लें आसा। हाचेर जेन्ना प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेक पत्रकारांनी विचारिल्लें तेन्ना ते म्हणटा की आपूण हाचेर मंत्र्या कडेन विचारतलो आनी भासाभास करून हाचेर उत्तर दितलो। जाल्यार पत्रकारांनी जेन्ना मुखेलमंत्र्याक विचारलें तेन्ना मुख्यमंत्री हाचेर कांय उलोवपाक शकलो ना। तो ओग्गी आपल्या गाडयेन बसून ताणें प्रस्थान केली। सो हाचेर आतां भाजपाचे पक्षश्रेश्ठी कितें उलयता आनी हे वारे खंय मेरेन वतले हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा। सो हाची ही बातमी आसा।
ही बातमी तुम्ही नक्की आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पोवची. फुडें वचूया ऐश्वर्या कर्जवेकरा कडेन आनी तेच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. आयची जी अपडेट आहा म्हणजे आयची जी बातमी आहा ती आयज संवसारीक पर्यटक दीस ह्या दिसा भवनात आयज एक कार्यावळ आहे. त्या भवनाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें पर्यटनाच्या प्रकल्पाक कोणेच विरोध करचे न्हू. सगळ्यांनी पर्यटक सगळ्यांनी ह्या प्रकल्पाक तेंको दिवपाचो. तशेंच हाका लागून रोजगार मेळोवंक शकता अशेंय ताणें सांगलें. आनी तशेंच दुसरें जें सांगलें जें खाजगी विद्यापिठां समज गोंयांत आयलीं जायत रोजगार तशेंच शिक्षणीकूय हितून चड लाव मेळटा. देखून हेची बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी तशेंच दुसरी जी बातमी आसा अनुदानीक शिक्षणीक संस्थांक हाचे मुखार बारच सुविधा मेळची ना. हिची बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार फाटले 2 दीस पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून रायबंदर बाल भारती विद्या मंदिर स्कुलाच्या कुशीक आशिल्ली रिटेनिंग वॉलां ती कोलॅप्स जाल्ली, कोसळ्ळ्या आनी ताका लागून तो रस्तो आसा तो येरादारी खातीर बंद केला. CCPन रोखडेच वचून तो थोडो माती आनी चिरे आसले ते काडले कुशीक, पण आजून मेरेन तशीच आसा ती काडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा. आतां तुमकां ह्यो ज्यो बातम्यो सब एडिटरांनी आनी एंकरांनी सांगल्या ते तुमी 7च्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.